प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. देवाच्या उतार आमकां सांगता ताच्या मनाक एक नवें गीत गाया, संतोषाच्या नादान मधुर संगीत ताका करा आणि सर्वेस्पर देवाक तुम्ही आराधन करा. सगळ्या सक्तीन आणि सगळ्या आत्म्यान आम्ही देवाक आराधन करूया. आणि आज प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबाने आमच्या घरांनी सम्याक पहिले स्थान आम्ही दिवया आणि ताका आम्ही आराधन करूया, ताची आम्ही स्तुती करूया, ताका आम्ही अर्घां दिवया. तर त्याच्या मनाक हे सभेत गीत आम्ही गावन सम्याक आम्ही आमचो धनी आणि आमचो रक्षक आमचो देव म्हणून वळखून कान घेवन ताचे संगता रावन पवित्र आत्म्याची मजत मागून हे आराधन आम्ही सम्याक आम्ही करूया. ಉಸಿರುವಾದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವಾದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವ ಆರಾಧನೆ, ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. आमच्या सगळ्या जिवितांत आमकां कितें जाय तें सगळें आमकां देवाक हांव मेळटा, कित्याक देव आमचो मोग करता आनी आमच्या आदाराक तो पावता. हर एका संतीनी ह्या संवसारांत कितें जाय तें सगळें आमकां तो दिता. फिलिपिकारा बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्यायांत 19व्या वाक्यांत सांगता, जेजू क्रिस्त तें आमकां असल्या दराळ संपत्तेवरी सर आमच्या गरजांनी सर्वेस्पर देव उदारपणी पावतलो म्हणून. देखून आज आमी खंत करची नाका, थंय आमी सगळें देवाक समर्पण करून दिवया आनी ताची स्तुती करुया, कित्याक तो सगळें आमकां जाय जाल्लें संवसारी आमकां जाय जाल्लें सगळें तो आमकां पदकसून दिता, आमकां तो फावो करता. ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ಆರಾಧನೆ, ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ. ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ಆರಾಧನೆ, ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ
ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಶಿಖರ ಬಾಬಾ 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 ಓರಿಯಾರ ತಂದಲ ರಕ್ತ ಕಲ ಬರ 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 ಓರಿಯ ಶದ ರಕ್ತ ಧೀರ 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 ಶಿಗಲ ಬರ 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 ಓ ರೊಕ್ಕ ತಿಲ ಕರಿಯಂದ ರಕ್ತ ತಿಲ ಬರ 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 ಶಿಗೋರು ತೋ 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 let your anointing flow raba baga raka tala bara bara praise your name praise your name praise your name praise your name raka tala bara 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 Every disturbance spirit is lifted. Disconnect the right from the name of Jesus. We find out the power of the darkness. We nullify the power right now in the name of Jesus. And the anointing will fall upon them, Lord Jesus. Each and every person, oh Lord Jesus, they will be filled with your power, Lord Jesus. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಶಿರ ಬರ 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 Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. praise the Lord Hallelujah. hallelujah Hallelujah. Ergant ka samaya jisu. Aglapt ka samaya jisu. Vandan ka samaya jisu. Aradan ka samaya jisu. Harsitan ka samaya jisu. Jai jai ka samaya jisu. Hosanna ka samaya jisu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. praise the Lord आजच्या दिसा थोडे उतार देवाचें उतार आमी नियाळ करया प्रत्येक जावन आमी क्रिस्तांव जावंक आमकां एक मुख्य कारण जावन आसा आमचें पवित्र स्नाना वरवीं मात्र आमी क्रिस्तांव म्हणून वळखता पवित्र स्नाना वरवीं मात्र आमी पवित्र सभेचे सांदे जाता पवित्र स्नाना वरवीं मात्र आमी या क्रिस्ताक आमी वळखता आनी क्रिस्ताचे सांगत आमी जिवंक आमी फुडें सरता देखून हर एकले आमी कान गेल्ले ते पवित्र स्नान कितले महत्वाचें आनी कितलें गरजेचें हाचे विशयांत आमची सगळी क्रिस्तांवपण सुरू जावचेंत ह्या आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत तर आज आमी समजून काण घेवया आमकां दिल्लें पवित्र स्नान खंयच्या तराचें तें आनी कसलें तें पवित्र स्नान ह्या पवित्र स्नानाक आसली सकत कसली हे पवित्र स्नाना वरवीं आमी कितें जाता कशें आमी देवाचें भुरगीं जाता म्हणलें वर्ते एक देवाचें उतर आज आमी आयकवया लुकास एवांजेल 3रो अध्याय 16वें वाक्य थंय आमकां सांगता जुवांव सकाळांक सांगी लागलो हांव तुमकां स्नान दितां उदकान
पूण म्हजे प्राण सक्तेवंत एकलो येवनसो आसा, ताच्या वाणाचो बांद सडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितालो. तर मगच्या बाबा आनी भयणी, आमी घेतलेलें पवित्र स्नान उदकाचें पवित्र स्नान न्ही. आमी घेतलेलें पवित्र स्नान आमकां पवित्र आत्म्यान मागलां आनी पवित्र उज्यान आमकां मागलां. देखून आमचें पवित्र स्नान पवित्र आत्म्याचें आनी पवित्र उज्याचें. देखून हांगा जेजू आयल्या उपरांत हें पवित्र स्नान सगळ्यांक मेळ्ळें. देखून ताचे पयलें सगळ्यांचें पवित्र स्नान जुआंव बावतीस दितालो फकत उदकान मात्र, आनी उदकाचें पवित्र स्नान. देखून जुआंव स्वस्थ सांगता, हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तेवंत एकलो येवचो आसा, ताच्या वाणाचो बांद सडोवंक सयत हांव योग्य न्हय म्हणटा. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. तर आमचें पवित्र स्नान उज्याचें, पवित्र स्थान आमकां मेळ्ळेलें पवित्र आत्म्याचें. देखून पवित्र आत्मा जावन आसा तो भस्मसो उजो, आमचें तें आसलेलें खोटेपण मेळेपण सगळें भस्मून उडोवची सकत त्या पवित्र आत्म्याक आसा. देखून असलें पवित्र स्नान आमी घेतलां. देखून आज आमी पळोवंक गेल्यार मातेवाच्या वांजेलांत 3ऱ्या अध्यायांत थंय आमी वाचल्यार 13-17 वाक्या म्हणसर जेजून घेतलेलें पवित्र स्नान ह्या विशयांत जुआंव बावतीस्ताचें आमकां स्वस्थ तरान सांगता. तवळ जेजू जुआंव लागचें स्नान घेवचे खातीर गलिलिया तावणू यॉर्दन न्हंय तडीक आयलो, पूण जुआंवन ताका आड हांव पळयलें. हांवें तुजे लागचें स्नान घेवचें आसतना तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक तें तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कशी व्हरता तें सकट आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुआंव कबूल जालो. जेजून स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो. आनी तेन्ना आकाशांत एक ताळोय हे परी आयकलो, ओ म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवला. तर हें जावन आसा पयलें पवित्र स्थान जेजून घेतलेलें ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्याचें पवित्र स्नान. पवित्र आत्मा तांचेर देवण आयलो म्हणटा आनी संकेत सयत दाखयता एक पारव्याच्या रुपावरी तो देवण आयलो आनी जेजूच्या भुजांचेर रावलेलो तांणी पळयलो आनी हाका साक्ष दिता जुआंव बावतीस्त. तर जेजूचें पवित्र स्नान तें पवित्र आत्म्याचें पवित्र स्नान ताणें घेतलेलें तेंत पवित्र स्नान म्हाका आनी तुका जेजून दिलां. देखून आमी घेतलेलें पवित्र स्नान आनी जेजून घेतलेलें पवित्र स्नान कांय दुसरें न्ही. जेजून पवित्र स्नान घेतलेलें तेंच पवित्र स्नान म्हाका आनी तुका जेजून दिलां. तर आमी कितली वर्ती देवाची भुरगीं पळया, हाचे वरवीं आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमकां आपोवंक शकतात. देखून आमी देवाची भुरगीं कित्याक आमी पवित्र आत्म्या द्वारे पवित्र स्नान घेतलां. तें पवित्र आत्म्याचें पवित्र स्नान, तें पवित्र उज्याचें पवित्र स्नान. देखून पवित्र उजो आमचें तें देवण येतना, पवित्र आत्मा आमचें तें देवण येतना आमच्या सैमाच्या पाताक सगळें भस्म करणं, एक नितळ जिणी जियोंक ह्या संवसारी एक रायाळ वर्ग जावन एक ह्या जागी वर्ग जावन म्हाका आनी तुका मागून ह्या संवसाराक एक क्रिस्तवपणाक म्हाका आनी तुका देव धाडटा. तर कसलें पवित्र स्थान हांवें आनी तुवें घेतलां. जर तुमी वाचतात जाल्यार मार्काचो वांजेल 1 अध्याय 9 वाक्या 11 वाक्याय ह्याच विशयान जेजूच्या पवित्र स्थाना विशयान सांगता. आनी तशेंच लूक प्रत्येक 3 अध्याय 20 आनी 1 तावन 20 आनी 2 वाक्याय ह्याच पवित्र स्थाना विशयान जेजून घेतलेल्या पवित्र स्थाना विशयान सांगता. हर एक वांजेलिस्त लूक जावं दी, मातेव जावं दी, मार्क जावं दी, जुआंव जावं दी, ह्या चारी अध्यायांनी चारी वांजेलिस्तांनी जेजूच्या पवित्रान कसलें म्हणून सांगलां. देखून आज म्हाका आनी तुका कसलें पवित्र स्थान मेळ्ळां. जर आमी वाचता जाल्यार जुआंवच्या वांजेलांत आमी वाचून पळया. ते जुआंवचो वांजेल 1 अध्याय 20 आनी 1 आनी 20 आनी 2 वाक्या थंय आमकां हे स्वस्थ सांगता. देवाच्या म्हणटा ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग, आमकां दडलेल्यांक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयांत तूं कितें म्हणटाय. तर आमकां देवाचें उतर सांगता. कित्याक जो कोण जुआंव सरसीन येवन ताचे सीस जावन जेजू सरसीन वचून जेजूच्या विशयांत समजून काण घेतात, जेजून काण गेलें पवित्र स्नान कसलें म्हूण तें समजून काण घेतात. देखून आज आमकां तेत जुआंवच्या पयल्या अध्यायांत 20 आनी 9 वाक्या तावन आमी मुखार वचल्यार दुसरें आपणा सरसीन येतल्या जेजूक पळोवन जुआंवन म्हळें, पळया देवाची शैली संवसाराचें पाप करता ती,
जेजून काण गेले पवित्र स्थान संसाराचे पाप करता सगळी ती शेळी जावन ह्या संवसाराक आयली आमच्या सैमाच्या पाताक कान नडोवच्या खातीर देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी आमकां बौतिस्म दिल्ल्या वरवीं आमकां पवित्र स्नान दिल्ल्या वरवीं आमचे सैमाचे पाताक सगळें हुमटून काडलां बसमून उडयलां आमी क्रिस्ताची भरगी जावन आसा देखून ते म्हणटा म्हजे उपरांत येता एकलो म्हजे आदीं आसलोलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता म्हूण हांवें म्हणलें तें हाचेच विशयन जो कोण म्हूण हांव सुनेन आसलो आनी पूण ताका इस्रायलाक उगडाप केल्ल्या खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां आनी उपरांत ही साक्ष दिवन तो म्हणालो पवित्र आत्मा पारव्याच्या रुपार सर्गीत हांव देंवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो तो कोण म्हणून हांव नेनासलो पूण जाचेर पवित्र आत्मा देंवलोलो आनी रावलोलो तो देखतोलय तस्सो पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हणून म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें हांवें तें देखलें आनी वसुदेवाचो पूत म्हूण हांवें साक्ष दिलें तर जेजूचें पवित्र स्थान कसलें पवित्र स्थान जेजून काण गेल्लें तेंच पवित्र स्थान आज म्हाका आनी तुका तो दिता देखून म्हजें आनी तुजें पवित्र स्थान जेजून काण गेल्ल्या पवित्र स्थानाकाय ताचें काही फरक ना कित्याक जेजून केल्लेलीं कामां जेजून कितें ह्या संवसारांत केल्लें तें हांवें आनी तुवें करयेत आमच्या पवित्र स्थानांत आमकां देवान दिल्ली ती खात्री जावन आसा आमच्या पवित्र स्थानांत पवित्र सभेन आमकां दिल्ले तो कृपेचो एक शालो जावन आसा हें जावन आसा पवित्र स्थान देखून आमकां आमच्या पवित्र स्थाना मार्फत आमी जेजू बरी जावंक आमकां आपोवणें दिलां जेजू बरी कामां करूंक आमकां आपोवणें दिलां जेजू बरी सुवार्ता प्रगट करच्या खातीर म्हाका आनी तुका आपोवणें दिलां देखून आमी समजून काण घेवया जर आमी वाचतां जाल्यार मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 8 अध्यायांत आमकां निमाण्या अध्यायांत आमकां कितें करूंक देव आपोवणें दिता आमी घेतलेल्या पवित्र स्थाना वरवीं कितें आमकां देव आशेता हें सगळें आमकां हांगा दिता आनी हें जावन आसा उतार मातेवाचो वांजेल 20 आनी 8 अध्याय 19 आनी 20 वाक्य निमाणी त्या मातेवाच्या वांजेलाची निमाणी उतरां जावन आसात आमी जेजू घेतलेलें पवित्र स्थान हांवें आनी तुवें घेतलां जेजूक पवित्र आत्मा देवून आयिल्ले बरी आमचेरय पवित्र आत्मा देवून आयला आनी तो क्रिस्मा मार्फत आमकां रिन्यू केला आनी आमकां तो सकत कितें म्हण तेदल आमकां कळ्ळां आनी ती सकत आमचें तें आसा देखून आमी कितें करूंक आसा क्रिस्तांव जावन कोण ह्या संवसारांत जियेता क्रिस्ताचे कोण जावन पाटलावदार आसात कोण क्रिस्ताच्या मार्फत पवित्र स्थान घेतलां ताचें कसलें काम देखून जेजू आमकां धाडटा देखून म्हणटा देखून वसा आनी समेस्त पर्जांचे सीस करा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदां काळ संवसाराच्या आखेर पर्यंत तुमचे संगत आसतलो म्हूण उगडास करा हें पवित्र आत्म्याची सतां जावन आसात हें जावन आसा हांवें आनी तुवें घेतलेल्या पवित्र स्थानाची सकत जावन आसा कित्याक ह्या पवित्र स्थाना मार्फत जेजू आमचे थंय आयला पवित्र आत्मा आमचे थंय आयला आनी ह्या संवसाराच्या आखेर पर्यंत आमी ह्या संवसारांत आसता म्हणसर आमचे सांगता तो आसतलो देखून आज कित्याक आमकां कश्ट अनवार येता आसतना एक पाटी आमचो भावार्थ धडळटा एक पाटी आमकां आमची परिक्षा जाता भावार्थाची परिक्षा जाता आतां ह्या कोरोना व्हायरसा वरवीं चड आनी चड लोकांची कोरोना व्हायरस वरवीं परिक्षा करता जावंक पुरो देवाची जर आमी धडळता जर आमी भियेता जर आमी आकांतान भरता तर आमी कितें म्हूण समजोवचें आमचें पवित्र स्थान सारकें ना म्हूण समजोवचें की खंडीत न्हय आमी काण गेले पवित्र स्थान सत्य भोंवता तें सगळ्या वायटाचेर झुजोवंक सकत दिवचें आसलें देखून आमकां सगळें हें शिकयता ह्यो देवान दिल्लेली आज्ञा जेजून दिल्ले ते उपादेश ते 2 उपादेश आमच्या जिवितांत आमी जारी करन ते आमी पाळो जाल्यार आमकां ते पवित्र आत्मे सकत आमचें थंय आसा म्हण जालें संवसारांत मगच्या भाव आनी भयणी क्रिस्तवांनी केल्लें इतलें बरेंपण कोणी करन आसचें ना सगळो लोक आज ह्या कोरोना व्हायरसा वरवीं कितलें बरेंपण आयलां म्हणून ना कितलो लोक हेरांक आदार दिवंक पावला कितलो लोक खाणा वरवीं हेरांक वांटूंक पावला कितलोसो लोक अजुनी कुटुंबाक बरेंपण करूंक पावला देखून आज ही सकत जावन आसा आमच्या पवित्र स्थानाची सकत पवित्र स्थान मार्फत आमकां मेळ्ळेली आनी ही सकत आमचे थंय सदां काळ आसा देखून आमी समजून काण घेया पवित्र स्थान आमी घेतलेलें कसलें जावन आसा देखून जर आमी वाचता जाल्यार मार्कसो वांजेल 1 अध्याय वाक्य 4 आनी 5 आमकां अशें सांगता
ह्या प्रवाद्याक सरी जावन जुवांव तुमची पातके जिनी बदला आनी स्नान घेया. देव तुमची पातकां बक्षितलो, अशें अरण्यांत परगडतलो आनी स्नान दितलो. अख्ख्या जुद्या प्रांत्यांत सांदुमुल्यातावन आनी जेरुसलेमातावन लोक ताचे सरशीन येतलो आनी आपली पातकां उसारन जॉर्दन न्हंयेंत ताच्या हातांतले स्नान घेतलो. देखून पवित्र स्थान आमी घेतलां जाल्यार आमची पातकी जिणी त्या पवित्र स्थानाक लागूच जायना. आमची पातकी जिणी आमी सांडूंक आसा. आमी पाताक नीज जावन वळखून काण घेवंक आसा. एक नितळ निर्मळ जिणी ह्या संवसारांत आमी जियोंक आसा. त्या वेळा मात्र पवित्र आत्म्याची सकत कितें म्हणून आमी समजून काण घेवंक शकतले. म्हज्या आनी तुज्या पवित्र स्थानाची सकत कितली म्हणून आमी समजून काण घेवंक शकतले. देखून आज आमी समजून काण घेया देवाची कृपा, देवाची काकूळट आमच्या जिवितांत कितली आसा म्हणून आमी समजून काण घेवया. देखून आज आमी विशेष तरेन आज मागया आमी काण गेल्ले पवित्र स्नान आनी ताची सकत, ताची कृपा आमी जन जावंक जाय. देखून देवान इतलें बरें पवित्र स्नान आमकां दिलां ताच्या पुता मारिफात. जें कितें ताच्या पुतान घेतलेलें पवित्र स्नान तें म्हाका आनी तुका दिलां. देखून म्हजी आनी तुजे पवित्र स्थानी देवा मुखार विशेष जावन आसा. देखून देवाची भुरगीं आमी, देवाचें काम आमी करूंक आसा, देवाच्या संगता जियोंक आसा, देवाक आमी अर्घा दिवंक आसा, देवाची आमी स्तुती करूंक आसा. एक नितळ निर्मळ जिणी जेजूक आमी भेटोवंक आसा. हेंच ह्या पवित्र स्थानाचो उद्देश जावन आसा. वत्त पवित्र स्थानाचे आमी मागणी जावन आसा. देखून आज आमी मागया, सर आमी एक घडीभर दोळे धांपया आनी मागया मंगळा जेजू आमी काण गेल्ले त्या पवित्र स्नान कसले म्हणून आमकां कळीत जालें. हे तुवें काण गेल्ले पवित्र स्नान आमकां दिल्लें सव्या जेजू. तूं कसो पवित्र आत्म्यान भरलोय, तूं कसो तो भस्मूचो उजो जाले, तशेंच आजय आमकां तो पवित्र आत्म्यान अभिषेक कर. त्या उज्यान आमकां भस्मून नितळ कर, पवित्र कर. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या संगात्यांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या भिरगेचेंत बरी कामां करूंक, नितळ निर्मळ जिणी जियोंक आनी हर एकल्याचें आदर्श कुटुंब जावन आमी जियोंक जाय जाली कृपा